मान्सून तेकलो तरी लेगीत मायनिंग पिटांचे सुरक्षेच्या नदरेन फावो ती प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण हातान घेवंक नात. देखून दिवचले वाठारांत भिरांत पातळा, लामगांवच्या माथ्यार आनी धबधबो वाठारांत मेळून दिवचल शारांक तेकून 2 मायनिंग पिटां आसात. दोनूय पिटां भरिल्ल्यान ह्या खंदकाच्यो सुरक्षे विशीं प्रस्न उबार आसला. ही खंदकां नियंत्रीत आशिल्ल्याचे दिसून येत आसले तरी दोनूय खंदकां पसून धोको आसा. मायनिंग पिटां ताकतिकेन खाली करून संकश्ट पयस करचे अशी मागणी दिवचलचे लोक करतात. मजगतीं धबधबो वाठारांतल्या मायनिंग पिटांतल्यान परत उदक भायर सोडप चालू केलां. आमी हांगा धबधब्यार पिटा कडेन आसा. ही पिटां एकदम तुडुंब भरलेली आसा आनी ही पिटां भरपूर आसात ह्या धबधब्या मायनीचे, शिरगांव मायनीचे. आनी हे पीट जें आसा तें आतां पावसा पयलीं तें तर सारकें कंप्लीट खाली केलें ना किंवा वेवस्थीत ते प्रमाणे जर परत फील केलें ना जाल्यार सगळे ते कॉलेप्स जावन लोकांची घरां बिरां गांव वचपाचो एकदम धोको आहा. तेन्ना हेजेर सगळी कडेन जी पिटां जाली आहा तरी सरकारान आनी त्या मायन मंत्र्यांनी लक्ष घालचें आनी हो लोकांचो धोको पयस करपाक. कित्याक हेज्या पयलीं अशेंच कांय ठिकाणी कॉलेप्स जाल्ले आहा आनी हांगासर आमच्या मुळगांव घरां त्या प्रमाणे लोकूय गेल्ले आहा आनी शेतां वता सगळीं घेवन नश्ट जाल्या. असो परत हे निर्माण जावचें न्हू, तेका लागून जाता तितलें बेगीन सरकारान पावलां उचलचीं. तशेंच कंपन्यांनी पावलां उचलून हे पीट म्हणटा तें पुरचें किंवा ते कशे परिस्थितीन तरी ते लोकांक धोको पयस करपाचो ही आमची मागणी.